पणजेचे तसेच दर दिसा पणजेत येवपी येरादारी चालक 1 मे पासून पार्किंग फी पासून मुक्त जाले। आयतारा पे पार्किंग कंत्राट सोंपिल्ल्यान 1 मे सावन पे पार्किंगाची फी पणजे कोण घेवचे ना आनी कोणे फी मागली तर दिवची न्हय म्हूण आव्हान पणजे मनपाचे आयुक्त दीपक देसाय हांणी केलां। इतलें आसलें तरी पाटो पणजी ईडीसीचे शुल्क मात भरचें पडटलें, कारण थंयसर कंत्राट ईडीसीचें आसा, पणजे मनपाचें न्हय। पाटो विभाग सोडलो जाल्यार पणजे मनपान कंत्राट दिल्ल्या सुवातींतलें पार्किंग 1 मे सावन बंद, शुल्क दिवपाची गरज ना। ह्या पार्किंग प्रकल्पाक पयलीं पासून खूब जाणांचो राज्यांत विरोध आसलो। फी वसूल करपी श्रेष्ठ डील सर्व्हिसीस ह्या कंत्राट कंपनीक मनपान कंत्राट दिल्लें, मात ही वसुली कंत्राटदारांनी योग्य तरेन करूं ना। तशेंच करारा प्रमाण मनपाक ह्या कंत्राटाची येणावळूय येवपाची बाकी आसा। ह्या कंत्राटाची येणावळ महापालिकेच्या पेटयेंत कंत्राटाक फावो तितली आयिल्ली ना। तशेंच आतां नव्यान पे पार्किंग कंत्राट फी वसुली सुरू करी मेरेन येरादारी चलोवप्यांक मातशी थाकाय मेळटली। अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।